Santosaane git gaita, Sarves porachamana. Santosaane git gaita, Sarves porachamana. Nove git rotsun gaya, Amche katirotsorya. Tane korunda koila, Sarves porachamana. Santosaane git gaita, Sarves porachamana. Santosaane git gaita. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो काय जेजू करपा दिव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्यायचे मिसाचे भेटीन ह्यायचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फातिमा लिओकार्डिया लोबो हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया मारियानो फेर्नांडीस आनी आरुष्का आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. आनी आमची जण एकल्याची मागणी आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आमी मागुया. आनी भोव करून जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. आमचे फिरगोजेची 400 वर्सांची समारंभणी जावपाची आसा. हे तयारीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे फिरगोजेचेर आमच्या फिरगोज गवळीक सभेचेर आनी सगळ्या लोकांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. भोगो तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियोशी कोर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या 3 वा 4 कुणांक लागून हांवें निर्णय घेतला तो हांव फाटीं घेवचो ना. कित्याक तांणी प्रामाणीक मनशांक दुडवान विंकलीं आनी गोरिबांक वाणाचे जोडयेक. अशोक्तांच्यो तकल्यो तीं मोस्तितात आनी गोरिबांक आपले वाटेवेलीं कुशीन लोटतात. म्हजें पवित्र नांव बोश्टावून पूत आनी बापूय एकाच चेडवाशी आड पडटात. गाण कुशीं घेतलीं आंगोश्त्रां घालून दर एक वेदीशी न्हिदतात आनी आपल्या देवाच्या मंदिरांत दोंड घालून घेतल्या दुडवांचो सोरो तेंपी येतात. तरी तांच्या दोळ्यां मुखार हांवें अमोरितांचो नाश केलो. ह्या मनशांची उंचाय देवदार रुखा परी आनी सिंदूर रुखा भाशेन ते मजबूत. उंचल्या फॉलां आनी जमनींतल्या पालां सयत हांवें तांचो नाश केलो. हांवें तुमकां इजिप्त देशांतलीं भायर काडलोलीं आनी अमोरितांचो गांव तुमी तुमचे स्वाधीन करचे खातीर
40 वर्सां हांवें तुमकां ओरोण्यांत भोंवडायलोली, पूण आतां जशें बऱ्यांनी भरलेल्या गाड्या पोंदाक तोंडाचो चुरो जाता, तेच भाशेन हांव तुमकां जमनीर शेवटून तुमचो चुरो करतलो. वेगान धांवता तो पर्यान पोलून वचूंक सोंपचो ना. बोलिश्टांचें बोल कित्याकूच उपकारचें ना. बोलवंतांच्यान पर्यान आपणाकूच सोडूंक जावचें ना. बालेकारांचें बोल विरगोतलें. सुडसुडीत धांवतल्यान पोलून वचूंक जावचें ना. घोडेस्वारां आपणाकूच वाचोवंक जावचें ना. विरां मदले बोलीस झुजारी ते दिसा विंगले पोलून बेतले. अशें उलयता तो सर्वेस्पूर. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. सगळीं म्हणुया. देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता, आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे स्मृतीची करताय बेपरवा, आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. चोराक देखना फुडें तुमी ताच्या फाटल्यान धांवताय, आनी प्रवाद्यां सांगाती दीस काडटाय. खोटेपण ओमकूंक मात तोंड उगडटाय, आनी तुजी जीव पेल्याक फसोवंक जाल्यार सुडसुडीत हालता. जबाब. देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. सुस्त बसून तुज्या बाबाक तूं कातोरताय, तुजेच आवयच्या पुताचेर बोगलांटां घालताय. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. जबाब. देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. हांव तुमकां सोडचो ना, आनी तुमकां निवारूंक कोणूच आसचो ना. जो कोण दिनवासनेच्यो येवन भेटयतात तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. जबाब. देवाची परवा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. उद्गार. Soy sarvesporak, soy sarvesporak, soy sarvesporak, soy sarvesporak, soy. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण आयज तरी देवाचो तालो तुमी आयकात. Soy sarvesporak, soy sarvesporak, soy sarvesporak, soy sarvesporak, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. आपणा भोंवतणी लोकांचे उरपोजी पळोवन जेसू दर्याचे पेले तोडी वचूंक लायले. तेन्ना एका धर्मशास्त्र्या लागीं सरून ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं वेशीतूय हांव तुजे फाटल्यान येतलो. आनी जेसून ताका सांगलें, कोल्यांक दोली आसात आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोखली तेंकूंक खंयच सुवात ना. ताच्या शिसां भितरल्या एकल्यान ताका म्हणलें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावन दी. जेसून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेल्यान तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावन दी. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. काम फॉलो मी. बाबा भयणीनो, जायते फावटी उतरां आमी आयकता, जायत्या तोकट्यांचेर आमी पळयता बरयलेलीं. कोणें म्हणलीं काय ही उतरां? जेसून. आज पर्यंत जेसू आमकां सगळ्यांक म्हणटा, काम फॉलो मी. खंय कसले आमी परिस्थितीन आसत, इन एनी सर्कमस्टन्सीस, जावं आमी आमच्याच
पातकान जियेता तेन्ना जावं आमच्याच बेसार मायेन आमी जियेता तेन्ना जावं आमच्याच कुड्डेपणान आमी जियेता तेन्ना जावं आमच्याच खुशालकायेन आमी जियेता तेन्ना वो जावं आपलेपणान आनी आपस्वार्थीपणान आमी जियेता तेन्ना जेजू म्हणटा कम फॉलो मी आनी जायते फावटी हो आवाज आयकूंक आमकां अवघडाय लागता कित्याक आमच्या जिवितांत सगळेंच आमकां आपलेपण दिश्टी पडटा आमच्या जिवितांत सगळें आपस्वार्थीपण दिश्टी पडटा समाजूय आमकां तेंच करूंक आपयता समाज फकत व्हडपण समाज फकत नांव समाज फकत ह्या समाजान मेळटली सगळी गिरेस्तकाय ह्या समाजान मेवतलें सगळें तुका शाणेपण हें सोदूंक तुका आव्हान दिता आनी समाजांतलीं आमची बाबा भयणां तुका हेंच दिसपोटी थारायतात तुज्या मनान रिगोयतात आनी तुज्या मनान ती घालतात गो आफ्टर इट डोंट वरी हालींच आमची इंडिया जिखल्या बाबा भयणीनो आनी दुसऱ्या दिसा आख्यो न्यूज बाबा भयणीनो इंडिया जिखल्या हाचेर एक एकलो आपल्याचे वर्शन सांगता कशे तरेन कितें जालें कशें जावचें आसलें कितें ताणें केलें संवसारी मान तांणी मेहनत केली तांणी बरे तरेन खेलगडी कशे खेळ्ळे आनी तांणी किरीत भाशेन आपल्या जिवितान जो तांचो फायनल आसलो तांणी विजय घेतली देखून तांकां शाबासकी पूण जायतीं जाणां आमी बाबा भयणीनो दुसऱ्यांचे शाबासकेन आपूण एडदेरी जावंक सोदतात हेंच कितें जेजू आमकां म्हणटा मेल्ल्यांक आपल्या मेलोल्यांक मातयेक लावली तुमी म्हजे फाटल्यान येयात तुमी म्हजी फाटलावदारां तुमकां एक कार्य आसा यू हॅव अ पर्टिक्युलर टास्क कसलें तें कार्य म्हजें राज विस्तारूंक दुसऱ्यांक बरी खबर आसा ती सांगूंक सर्गीच्या राज्याचे विशीं तुमी दुसऱ्यांक गोवायज जावं इतलेंच न्हय आमी आमचे तालेंत आसात ते उदीक आनी उदीक देवाचें राज विस्तारूंक ते वापरूंक हेचे दिसा कृपा आमकां मागुया जायते फावटी घडयेक आमी विसरता कित्याक काय आमी क्रिस्तांव जाल्यात कित्याक आमकां 3 वस्तू ह्या बावतिस्मा उद्देशी दिल्यो त्यो आमी आजून पर्यंत पाडिना यादनीक आमी सदांकाळ जावंक प्रवादी कसो सदांकाळ जिवंक आनी राजा कसो आमच्या जिवितांत तें पाळूंक जायते फावटी ह्यो कोरण्यो आमच्यो उरफाटी जाता तर आयच्या दिसा कृपा मागुया जेजूचोय फाटलावदारा कशी खरो फाटलाव ताचो करूंक हीच कृपा आमकां मागतना सगळ्यांक आमकां उदीक आनी उदीक बोड घेवया ताचें राज विस्तारूंक तर जेजून आमकां दिसपोटी हेंच आपलें सर्गीचें राज विस्तारूंक पाठयल्यान ताचेच कृपेन आमी जियोया गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25 बापा नामचे लागी देऊ तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुझी भुरगी आख्खी प्रितो कोता वेदी तिचे तुका समर्पिता संसारांतली सर्वात सोसणी मोगार बापा के तू मानूस हेंच आमगेले व्हडूले पो ताटात काशी दिता घालून तुका आमचें सिनोर पो म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमचे आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या धवाक सर्वेस्पर मानव घेवन देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कार्यान सो तांची जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोवन सोंसलें आनी मोरनाचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित पोरसां तुका सोडून घेतली देखून देवदूतान समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें गीत तो एकाच तळ्यान आमी गायता पवित्र 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 तोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोवन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पेयात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोट पोर गोठुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला Gesù nowyan yetono Gesù melo Gesù żywon zala Gesù nowyan yetono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुताले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची बाई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून आनी सर काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं शिकोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका
पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म तांगमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसका जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता रासूच चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आपलो पाटलाव करतेल्यांक सगल्यांक जेजू ह्या सुर्गीच्या राजाची खबर परगटूंक आपयता ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन बुखेन आमी मोरता जेजू आमच्या हुंड्या तुजेच बाटल्यान येता जेजू आमच्या कोळ्या बुखेन आमी मोरता जेजू आमच्या हुंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसव आसता अरण्यांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार तुजेच बाटल्यान येता जेजू आमच्या कोळ्या बुखेन आमी मोरता जेजू आमच्या हुंड्या प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुळी रोगताचे बलिदान आनी जेवण
तुज्या जिवान आमकां भरूं हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. मागणे सर्वे सगळीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा काळी तूं मनशाक आपयताय आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुसाची नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगुटना जालो. ताच्या रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बिवून परगुटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेवया F15 पेज नंबर 92. F15 तिसरो श्लोक. म्हजो पातला कोरो तुझी खुशी जाल्या तुझो कुरी सुबा सोरे मोशे पाटल्या म्हजो पाटला कोरो तुझी खुशी जाल्या तुझो कुरी सुबा चले म्हजे पाटल्या कोल्यांक सातोली सुकण्याक आपले कोठे मनशाच्या पुताक मात जागोनार पोडच्या कोल्यांक सातोली सुकण्याक आपले कोठे मनशाच्या पुताक